हय आम्या धुले हो जो विशय आसा खूब पयलींच्यान विशय आसा गोंय स्वतंत्र जालें तेन्नाच्या विशय आसा आनी हांवूय खूब फावटी थंय गेला ते पळयता पोनेळांनी पावसा दिसांनी उदकांतल्यान व्हरता म्हाकाय बरें दिसना सरकाराच्या विचाराक फाटल्या 5 वर्सां पयलीं पेपराचेर बी एड घातलेले पेपराचेर हे म्हणजे अशे त्रास जाता पूण आतां WRD कडेन हो आमी प्रपोजल मांडलेले आसा आनी WRDन थंय बंदारा आनी तेजे वयर फूटब्रीज बांदपाचो प्रपोजल आसा पूण एक कॉन्ट्रॅक्टरान ते प्रपोजल म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टरान टेंडर घातलेलें पूण तेणी 20% बिलो मारलेलें आनी तें काम जालें ना परतून तेका तें परवडना म्हणून तेणें तें सोडलें काम आतां आमी परतून हेजो एस्टिमेट केल्लो आसा आनी नवो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतले आनी रोखडेच टेंडर करतले आनी चवथ जातले मोठे आशेन तुमचे कडेन पळयतात सामकें आनी सरकार तेंच्या फाटल्यान आसा आमचें जें सरकार आसा तें आमी धुल्ले हें जावपा जाय आनी सरकाराचे प्रयत्न आसा आनी चवथ जातले हेचें काम आमी चालू करतले ह्या वर्सा भितर प्रोसेस चालू आसतलो 2 वर्सां नाही प्रोसेस ह्या वर्सान प्रोसेस आतां जालें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा आनी फक्त टेंडर काडपाचें नवें टेंडर काडपाचें आसा तें आमी चवथी पयलीं टेंडर काडटले आनी चवथ जावन तेची पायाभरणी करतले आमी आनी तुमकां परतून तुमकां अशें करची पडपा ना हेजो हांव गॅरंटी दिता हय रस्त्याचे PWD कंप्लेंट केला PWD एक्झिक्युटीव इस्टिमेट जाल्लो आसतो आनी तेंय काम जातलें जे पॅच वर्क आसा आनी हॉटमिक्स दोनूय काम कंप्लीट जातलें आनी जी बस आसा ती येना पळय ताका बसी सांगता हांव आनी ती कंटिन्यू करतले